मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचेर व खालतेकायेन देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी ताचे गोवाय व साक्षी ह्या संवसारांत जावंक जाय. मी पळयता कशे भाशेन भाग्योन मार्कू जाची परब आयज आमी समोर उमता तो देवाची गोवाय दिवंक ह्या संवसारांत जियेलो वा उरलो कशे भाशेन, कित्याक ताणें आमकां हे पवित्र पुस्तकांतले वांजेलांतले शुभ वर्तमान आमकां दिलोलें आसा. ताणें आपले बरोवप्या वरवीं ताणें जेजूची बरी खबर परगटली. पयलो तो असो भाग्योन पावलू बरोबर आनी मागीर भाग्योन पेद्रू बरोबर भोंवून जेजूची बरी खबर परगट्टालो. अशें की तो भाग्योन पेद्रू बरोबर आसलो, भोंवतालो, परगटणी कोत्तालो. हें सगळें आयकोन मागीर ताणें हें पवित्र पुस्तक अशें शुभ वर्तमान ताणें बरयलें म्हणून अशें म्हणटात. तर तो शिकलो कितें जावन आसा जेजूची बरी खबर पयले सुवातेर उतरांनी आनी मागीर ती आपल्या कोरण्यांनी दाखयलो आनी खरो गोवाय व साक्षी देवाचो तो जालो. जी गूण ताका दिलोले ते गूण ताणें देवाकूच महिमा दिवंक ताणें वापुरले. तर आमकां जण एकल्याक देव कितें सांगता जे परी पयले वाचप्यान खालतीकायेन देवाचेर विश्वास दिवन दवरून जे आमकां गूण दिलोली आसा त्याचे वरवीं आमी देवाक गोवाय दिवंक जाय व साक्षी दिवंक जाय. म्हटल्यार जावं आमकां बरें बरोवपाक ताणें गूण दिला जाल्यार शुभ वर्तमानाच न्हय पूण जेजूची बरी खबर ती आमी बरोवंक. म्हटल्यार कशे भाशेन जेजू जरी तर ह्या संवसारान आतां आयिल्लो जाल्यार कितें म्हणपाचो, कितें करपाचो अशें नियाळून बरें बरोवन आमी हेरांक हुस्काय येता बरें जिवीत जिवंक. तशें जावं येता कोणाक बरें म्युजीक टॅलंट आसा त्याचे वरवीं आमी देवाची बरी खबर परगूं येता. तशेंच कोणाक बरें उलोवंक जाता आनी तांणी ही बरी खबर परगटूं येता. केन्ना केन्ना आमकां हो आमचे भितर भिरांतूय येता, हांवें कशें करूं येता, हांव ल्हान आसा वो हांव इतलो बरो ना उलोवपाक. आमी सान फ्रांसीस शावेराचेंच उदाहरण घेवं येता. तो न्हय फकत गोंयां पूण गोंया भायरूय म्हणजे तमिळनाडू, केरला, तशेंच मलाका, जपान असो वचोन जेजूची बरी खबर परगट्टालो. तर परगट्टा आसतना दुसरी भाशा येवंक जाय आसली पूण ताकाय ती खालतीकाय आसली कित्याक तो जाणा म्हाका ह्यो सगल्यो भाशा येना. तर जे लोक आसले तांचे कडेन शिकून तो मागीर ही बरी खबर दुसऱ्यांक शिकयतालो. तर वेगवेगळी उदाहरण आसा, वेगवेगळे सांतूय आसा तांणी कशें जेजूची बरी खबर परगटली. तर तांची उदाहरण घेवन आमच्या जिविताक आमी ते लागू करून पळोवया कशे भाशेन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट्टले आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी. आमीन.